आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांधपासा सगळी एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या देगो आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, दूर एकल्याक आमकां देवाचें राज मेळ्ळां. हें देवाचें राज एक सांसवाचें बी कशें वाडत वता. जावं आमचे काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या गांवांत आनी आख्या संवसाराक देवाच्या राज्याची बरी खबर शिंपडत वता. देवाच्या राज्याची बागिली कशी कुशलकायेन जियोंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक देवाचें राज आमच्या काळजांत आसा ताचें आसणें जायते फावटी आमी विसरल्या देखून देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदान सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, काकूत को, काकूत को, क्रिसा काकूत को, काकूत को, काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. ओगीच रावन आमच्या मनांतली इंतेशमां बापाक उबारुया. भोव करून आज आपलो वाडदीस तशेंच आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पालटेल्या बसत मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा बुड्यांक देवाची काकूत आनी सासणाची शांती मागुया. पिडींत आसलेल्यांक, हॉस्पिटलांनी आसलेल्यांक बापाची पेकवणी फावो जावंक मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कश्टवतात, तांचे बसत मागुया. सोदपदवेदार आनी सासणेचे देवा, आमचो भावार्थ बरवूसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासायलें तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमचे काळजांनी पेटोय. आनी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन.
भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचो. भावा मरिनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्यांक कोश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो सोडवंडार आनी मोस्तोक, तसोच घोव आपले बायलेचे मोस्तोक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांत खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनींचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोबद उच्चारून ताणें तिका नितोळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरसोडीत खोत वो मिरी नासलोली वो असली कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळोंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पोतिनीन आपल्या पोतिनींचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेत तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पोतिनीचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घरांच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. असल्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नात्रां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. जेजून म्हळें,
देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें, खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोड करची, तें सांसवांच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें, मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तीक सोड करचें. तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, मार्चाच्या म्हयन्यांतान हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमी घरांनी आसाव. भोव करून एक एक कुटुंब, घोव बायल आनी भुरगीं, आनी सांगतात ते प्रमाणे जायत्या कुटुंबांनी घोवा बायले मदें वयर सकयल जाला. जायतीं घोडी केस्तांव वाडल्यात, जायती घोडी सोंसणिकाय उणें जाल्या, जायती घोडी तिडोक वाडल्या. आयच्या पयले वाचपांत भाग्यून पावलू एक भोव म्हत्वाचो आनी ओर्ताबरीत संदेश पोती पोतिणीक दिता. तो म्हणटा, पवित्र सभेचो जेजून मोग केलो तेच भाशेन म्हणटा, पोतिनी आपल्या पोतिनीचो करूंक जाय. पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जाली, तशेंच म्हणटा दोगांयनी एकामेकाक खालती आसूंक जाय. आनी ही खालतीकाय म्हळ्यार एकामेकाचेर अधिकार न्हय, ही खालतीकाय म्हळ्यार एकामेकाक समजप, बऱ्या मोगाळ उतरांचो उपयोग करप, एकामेकाक उखलून दवरप, एकामेकाची तितलीच गरज म्हूण जाणा जावप. देवान दादल्याक आनी बायलेक आपले सारकेची रचली. म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस असो आपली गोरकांनीक पळोवन आदावूत घाल्लो. भयणी भावांनो, आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या पोती पोतिणीनो, आमी एकामेकाचो मान, एकामेकाचो मोयपास, एकामेकाक उखलून दवरचेली गरज. दोगांयकूय एकामेकाची गरज. आनी हाका लागून आमचे मदीं गैरसमज, आमचे मदीं दादलो व्हडलो बायल ल्हान असलें कांय ना. देवान तांकां दोगांयकूय आपले सारकेची रचल्या. म्हणटच एकामेकाक मान दिवप, एकामेका खातीर जिवप हें निबेल गरजेचें. आनी हें स्कीम भाग्यून पावलू एफेसकारांक बरयलेली चिटींत आमकां सांगता. व्हडलें व्हडलें जिवीत आमी जियेतले जाल्यार, व्हडलें व्हडलें कितें करतले जाल्यार सुपुल्ल्यांत आसा. आनी जेजू सांगता, स्वर्गाराज्याची वोपार घालून जेजू म्हणटा, स्वर्गाचें राज सुपुल्ल्यांत लिपलेलें आसा. खंय एका सांसवांच्या बियां भाशेन, खंय आमट्यांत. आमटें इल्लेशें मोडलेलें पिठान घालें, सगळें पीठ फुगलें, आमटें दिश्टी पडना. यू कांट सी द ईस्ट, बट वी कॅन सी द रिजल्ट. सांसवांचें बीन सगळ्याहून सुपुल्लें, पूण तें रोयलें म्हणटच पोरसान व्हडलो रूख जाता. वाऱ्यावेली सुकणी येवन ताचेर आपलो गुंठेर करतात, सगळ्यांकूच आसरो दिता. असलेंच की बाबा भयणीनो, देवाचें राज जें आमच्या काळजांनी बावतिजमाच्या दिसाकतान रोयलां, तें वाडूंक जाय. आनी तें वाडूंक आमचेर एक एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आमच्या घरांत हें देवाचें राज
पोती पोतिणी आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें तापलेले आनी ओकोंड जालेले दिश्टी पडूंक जाय. सांसवांचें बी कितलें ल्हान पूण तें तशेंच उरना. आमी ओड पळयता केदो व्हडलो रूख पूण त्या ओडाची बी कितलें धाकटें. एक धाकटुल्या बियांत पुऱ्यान ताकत आसा, बोड आसा. देवाचें राजी अशेंच कितें. जेन्ना जेजून आपल्या 12 दूतांक वा आपोस्लांक घेवन हें देवाचें राज सुरू केलें, इतलें ल्हान आसलें पूण आज आख्ख्या संवसाराक तें शिंपडलेलें आसा. बाबा भयणीनो, आमचेच दवरलेलें आसा. देवाच्या राजाची बरी खबर आमी थांबोन आसतना पुरगुटू आनी ही कृपा देवाच्या राजाची आमकां मेळ्ळ्या ती आमचे सगळे सदांच जागृत दवरूं. तर ही कृपा आज आमकां सगल्यांक हे मिसा भेटेंत जेजू लागीं मागून घेवया. भेटवणेक आमी गायन गावया. मातयेचें भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. मातयेचें भांगार करून शोकताय तूं एकाच उतरां माती तूं आमची जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाळ बाबा भक्तीपणा किरकोळ ज्ञान जिविताचे तुका ओपतां आमचे वर्तन तुका ओपतां आमचे वर्तन. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोडपदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेमोन देवा आमचे बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्याचे तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपदवीदार आनी सासणेचे देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण पोरगोडटा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेमूत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां दिवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याक तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही लेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत पातक्यांचे मोगसोने मेळचे आग तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावून इमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत जे भाग्योंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगिता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाखेंतांतली वाटाय. कित्याक सोडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतारा जोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हेजे तुझ्या जेवणांत वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमण्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भू पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भू उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. डी 40 पान 70 डी 42 पेज 71. जिवितांतल्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान, ओरोणांतल्या उक्त्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार, ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलुतसरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनोतेंक तूं चोत्रां दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एको खोत घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बावाड थेवता ते धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवे तांकां बोरवांचो मेळो. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मोन्नांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा.
तुझे कुणे रूपान आमी समरमून घेतला ते जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपून न्हयन आमकां मेळोशें कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. फाल्यां बुधवार, फाल्यां 10वो बुधवार, 10 बुधवारांतलो फाल्यां परब आमची इगोजेन पेरपेर सुकोर साहेबांची. हे परबीचे मिसांत वांटो घेवंक फादर लॉरन्स सालिजियन पाद्री आमचे बरोबर आसतलो आनी देवाचें उतर आमकां परगडटलो. हे भाशेन देवाक दिन वासुया माय मारीचे देण्या खातीर ती आमकां आदार दिवंक सदांच तयार. फाल्यां 7 वरांक वार्ताचेर 7:15 आमी तेस करतल्या आनी तेच्या उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत पेरपेर सुको साहेबांच्या मानाक नोवेनांची मागणी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. आर्गा तुका सोमिया E2 570 आनी 6 E2 पेज 76. तुवें म्हाका रचलो तुजो करच्या तुवें म्हाका पोसलो तुजी चाकरी करच्या तुवें म्हाका विचलो सासरांक सुखाक पावच्या तोरी म्हाका पावोय सोम्या म्हाका पावोय आर्गा तुका